नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. मोपा आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे तयारीची मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांजे सुवातेर वचून पळोवणी केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीच्या हातान डिसेंबराचे पयले 15शींत उक्तावण करपाचो प्लान चल्ला. मोपा विमानतळ, धारगडचें आयुष हॉस्पिटल आनी नव्या जुवारी पुलाची एक सायड डिसेंबरांत प्रधानमंत्र्याच्या हातान उक्ती करपाचो प्लान. मुख्यमंत्र्यान मोपा विमानतळाची पळोवणी केली. 8 डिसेंबरा उपरांत खंय मोपा विमानतळाचे उक्तावण जातले. कांयच हरकत ना आनी तशें तेंच्यांनी वेगवेगळ्या एअरलायन्सा कडेन टायअपूय केला. त्या खातीर जाता तितक्या बेगीन सुरवात जातली. इतले मजगतीं मुख्यमंत्री मोपा येता म्हूण कळटात थळावे पंच सरपंच थंय जमले. नोकऱ्यांनी पेडणेकारांक प्राधान्य दिवचे म्हूण तांची मागणी. सोडयतलो तो आमचो विशय हाडलो म्हणून आमी हांगा जमले. आमदार सांगलें आमकां न्हू तुमचें हांव पळयतां कांय भिवं नाका. आमी कितें तांकां इतले येतले काय हांव कितें म्हणटा पळय आमदार सांगता आपल्या काय जायना म्हणून. प्रवीण होपे आहा फुडें कोणा सांगचें न्हू. तूं सांगता पळय अधिकारी कितें म्हणटा जालें हो जायका म्हणटा पळय तुका मागीर कांयच ना. थँक्यू. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी, तुळशीदास च्यारी आनी मकबूल माळगीमनी. ह्युमन ट्रॅफिकिंग फक्त शिंदळकेकूच न्ही, हांयस दाखोवन विदेशांत वेठबिगारीकय ट्रॅफिकिंग चलता. गोंयकारांचेरय अशे प्रसंग आयल्यात. हांगा कितल्योश्योच नोकरी वेवसायाच्यो संदी आसात. तरणाट्यांनी चड पयशांच्या आशेन फेक एजंटाचे बळी पडचे न्ही. एंटी ह्युमन ट्रॅफिकिंग कार्यावळीक मुख्यमंत्र्याचो पोलिसांक स्वता जावन ट्रॅफिकर रॅकेटां आड सक्रीय जावपाचो उलो. आमकां खूब जाणांक दिसता की ह्युमन ट्रॅफिकिंग स्पेशली द गर्ल्स लेडीज जेंकां आमी फ्रॉम द डिफरंट कंट्रीज किंवा डिफरंट स्टेट्स हांगासर हाडटा आनी स्पेशली आमच्या स्टेटींत तरी फॉर द प्रॉस्टिट्युशन्स आनी बॅगींग हाच्याच खातीर वापरता काय कितें. पण आमी एकदां ह्या गोष्टीचेर लक्षांत घेयना की आमच्यांतलेच गोवन जेंकां फॉरेन कंट्रीजांत व्हरतात आनी जेंकां खऱ्या अर्थात तांचेय बी ह्युमन ट्रॅफिकिंगूच जाता. अशे कितलेशेच गोंयचे भुरगे आपल्याक बरो जॉब आनी सांगता आसतना ते तुका 1 लाख सॅलरी मेळटली. हांगासर ते बारीकसो जॉब करपा खातीर पळयना थंय 1 लाख सॅलरी मेळटली म्हणून ताच्या बरोबर ताका बळी पडटा आनी ते फॉरेनाक वता आनी त्रासांनी पडटा. अशे कितलेशेच लोक पडलेले आहा. दॅट ऑल्सो कम्स अंडर द ह्युमन ट्रॅफिकिंग. म्हाका दिसता आमचे गोंयकार अवेर जावपाची गरज आसा आनी स्पेशली ज्यो एडवर्टायजमेंट येता ताजेर आमचे पुलीस फोर्स सेन्सिटायज जावपाची गरज आसा. म्हणजे कंप्लेन येवची म्हणजे वी डोंट वांट टू वेट टील द कंप्लेन कम्स. दर वर्सा हो जर फ्रॉड तुमी काडून पळयलो विच क्रोर्स ऑफ रुपीज. गोंयांत खूब बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसात. खूब मोठ्या प्रमाणात ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल आसा. आमी जर म्हाका दिसता म्हणजे खूब बऱ्या पद्दतीचे स्किल्ड आनी अपस्किलिंग करपाचें काम जर गोंयांत सुरवात केलें जाल्यार गोंयांत ऑपॉर्च्युनिटी आसा तितकी ऑपॉर्च्युनिटी दुसऱ्या खंयच्याच राज्यांत ना. जॉब सेक्युरिटी नाशिल्ल्यान लोक प्रायवेटांत कंत्रादा वेले जॉब करूंक सोदिनात. कंपन्यांनी तांकां जॉब सेक्युरिटी मेळची म्हूण ऑर्डिनन्स हाडटले. नोकरी कंत्रादार आसली तरी कामगारांक धांवणावंक मेळचें ना, मुख्यमंत्री उलयला. कदंब पठाराचेर स्किलिंग फॉर फ्युचर संकल्पनेचेर इंडस्ट्री कनेक्ट कार्यशाळा जाली. भुरग्यांक अपस्किल करूंक कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डाचे वांगडीच खंय आडखळी हाडटात. लोक काम करपाक तयार ना न्ही, तयार आसा, फक्त ताका सेक्युरिटी जाय. म्हाका बऱ्याच जाणांनी सांगलें देर इज नो सेक्युरिटी, दॅट्स वाय दे आर नॉट कंटिन्यूइंग वीथ दॅट पर्टिक्युलर कंपनी. वी आर कमिंग अप वीथ वन लॉज वीच एक्चुअली गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान पास केला, गुजरात गव्हर्मेंटानूय पास केला. आमी म्हणटा वीच इज इन रेग्युलर सर्विसीस. थोड्या दिसा भितर आमी तो ऑर्डिनन्स हाडटा जेणे करून तो कॉन्ट्रॅक्च्युअल जरी आसलो जाल्यार तुमी ताका रेग्युलर सर्विसीस दिवची पडटली. ह्यान फुडें जो ह्युमन रिसोर्स स्पॉयल करता तो करपाक मेळचो ना हाज्या फुडें. त्या ती तुमी ती ताका जॉब सेक्युरिटी दिवपाची तयार आसा नाल्यार आमी फक्त कॉन्ट्रॅक्टाचेर घेतलो ताका धांवडून दिलो हें जावचें ना. कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर लेबर बोर्डात 480 कोटी रुपया आसा. भुरग्यांक रिस्किल अपस्किल करपाक हे पयशे मोडूंक बोर्डाचे वांगडीच खंय आडखळ हाडटा. कन्स्ट्रक्शन लेबर वेलफेअर बोर्ड आहा आमच्या कडेन कितले पयशे आसतले कोण सांगूं शकता? कन्स्ट्रक्शन वेलफेअर बोर्डात आमचे फंड्स कितले अवेलेबल आसतले? कितले
101 कोटी. अजून कोण सांगू शकता? 480 कोटी रुपया आमचे कडेन. कितले? 480 कोटी. फाटल्या 3 वर्सां भितर हांव ट्राय करता की हे पयशे फॉर द रिस्कील, अपस्कील, फॉर देर वेलफेअर स्पेंड करचे म्हणून. हांव कितले मोडपाक शकलो? 3 कोटी रुपया. ते बी कोविडाच्या वेळार. आनी एका प्रॉब्लेम आनी ऑब्स्ट्रक्शन कोणाचो खबर आहा तुमकां? द पीपल फ्रॉम इंडस्ट्री. त्या बोर्डाचेर जे मेंबर आहा पळय न्ही, तेंचोच विरोध आसा. हांव मुद्दामूच सांगता. तो बोर्ड आमचो कितें तरी 20-22 जाणांचो आसा आनी सगळ्यात विरोध जर त्या कोण करता आसत, काही लोक करता भितरले, हांव सगळें म्हणना. थोडे जाण जे त्या बोर्डाचेर मेंबर आहा पळय न्हू, तेच विरोध करता. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळकार. मिड डे मील करताल्यांक शिक्षण खात्यान अपेक्षे प्रमाण रेट वाडोवन दिल्या. नवे रेटी प्रमाण प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी स्कुलांक 100 ग्रामां फाटल्यान 8 रुपया, अपर प्रायमरीक 150 ग्रामां फाटल्यान 10 रुपया दरेकी विद्यार्थ्या फाटल्यान मेळटले. मिड डे मील दिवंक पयशेच ना म्हूण कांय कोंत्रादवाल्यांनी सर्वीस बंद केल्ली. 7 तारखे सावन स्कुलां सुरू. नवो रेट तेन्ना सावन लागू. थोड्या सेल्फ हेल्प ग्रुपाक कन्फ्युजन आशिल्ल्यावर थोडे लोक मुद्दम कन्फ्युजन क्रिएट करता आसत. ते तांकां बेश्टयताले. तुमी जर पयलीं एग्रीमेंट सायन केलो जाल्यार पयलींचीच रेट एप्लिकेबल जातली. तशें कांय ना. तांणी पयलीं पासून एग्रीमेंट सायन केला जाल्यार नवी रेट जाली की ती एप्लिकेबल सगळ्यांक जातली. सो आतां 7 तारखेच्यान प्रायमरीक 8 रुपया आनी अपर प्रायमरीक 10 रुपया ही रेट एप्लिकेबल जातली. रायस आनी दाळ बी तशें दिले फूल डे स्कूल जातकीर. न्यू एज्युकेशन पॉलिसीन आमकां फूल डे स्कूल जर करचे पडले जाल्यार तशें दितले. गोवा फॉरवर्डाचो सरकाराच्या निर्णयाक येवकार. ही ह्या माणकुल्या भुरग्यांची जैत आसा, हे सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे बायलांचे जैत आसा. आनी अशेच तरेन इश्यूज जे सामान्य बारीकाक समाजाक लागता, बारीक लोकांक लागता, ह्या गोवा फॉरवर्ड पक्ष आमचे अध्यक्ष श्रीनिवास मुखेल, विजय मुखेल घेत रावतले. प्रुडंटा खातीर नवसराज साळगांवकार. शिक्षण खात्यान प्रायमरी स्कुलांनी कोंत्रादाचेर 88 टीचर भरपाची प्रक्रिया सुरू केल्या. 7 ते 9 नोव्हेंबर मजगती इंटरव्यू जातले. बार्देश आनी फोंड्या दरेकी 12 सुवातांचेर, तिसवाडी आनी सत्तरीत दरेकी 10, दारबांदोडे 9, केप्यां 8, साश्टींत 7, दिवचले 6, पेडणे आनी काणकोण दरेकी 5, सांग्यार 3 जाल्यार मुरगांवां 1 सुवात भरपाची आसा. B.Ed जाल्ल्यांनी ह्या पोस्टांक अर्ज करपाचो ना. सो त्या प्रमाणे आमी ते आतां जे आमी हांगा एप्लिकेशनां घेवपाचे आशिल्ले डायरेक्टरेटान ते आमी आमच्या तालुक्यांनी घेतले. सो 7 तारखेक सगळ्या कॅन्डिडेटांनी एप्लिकेशनां त्या त्या तालुक्यान ADI ऑफिसान नाल्यार तांणी खंय खंय अरेंजमेंट केला. फॉर एग्जाम्पल पोंडा ADIक सफिशियंट जागो ना म्हणून ताणें पोंडा गव्हर्मेंट हायस्कूल सदर म्हणटा थंय अरेंजमेंट केला. पूण चडशे कडेन ADIच्या ऑफिसांनी एप्लिकेशनां दिवपाची. आनी ती एप्लिकेशनां दिता आसतना थंय दुसरो एक प्रॉब्लम येतलो म्हणून आमकां पत्रकार भावांनी निदर्शनान हाडून दिले. ते म्हणल्यार B.Ed कॅन्डिडेट जे कोण आसा ते ह्या पोस्टान क्वॉलिफाय जायना. सो B.Ed म्हणटा ते क्वॉलिफिकेशन आशिल्ल्या कॅन्डिडेटांनी वगीच आपलो वेळ वगडावचो न्ही. सो ह्या पोस्टान फक्त कोण एप्लाय करूंक शकता? D.Ed जाल्ले, DL.Ed जाल्ले आनी B.L.Ed बॅचलर ऑफ एलिमेंटरी एज्युकेशन जाल्ले हेच कॅन्डिडेट एपियर जावंक शकतात. ऑफकोर्स 12वेच्या एग्जामीक तांकां मिनिमम 45% मार्क पडिल्ले आसपाक जाय. ते एक कंडिशन आसा. TET टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास जाल्ल्या कॅन्डिडेटाक एक्स्ट्रा वेटेज आसतली. तशेंच एक्सपिरियन्स कॅन्डिडेटाक 6 म्हयन्याच्या एक्सपिरियन्साक अमकी वेटेज, एका वर्साच्या एक्सपिरियन्साक अमकी वेटेज, अशी वेटेज वाडोवन दिल्ली आसतली आनी त्या प्रमाणे ते आमी कॅन्डिडेट सिलेक्ट करतले. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. फेक कोविड सर्टिफिकेटीचे केशींत कर्ली शेकाचो पात्रांव एडविन नुनिसाक जामीन मेळ्ळो. म्हापसा JMFC कोर्टान 15,000च्या बेल बॉन्डाचेर ताका सोडलो. मजगतीं हैदराबाद पुलीस ताची चवकशी करूंक शकतात. अटक करतनाच गोंय पुलिसांनी खंय हैदराबाद पुलिसेकय कळीत केलां. मडगांव पालिकेच्या स्टँडिंग कमिटीचे 6 वांगडी बिनविरोध. 7 फॉर्म आयिल्ले. तावारीस वितोरिनाच्या अर्जांत चूक आशिल्ल्यान तो भायर मारलो. मार्केट आनी गार्डन लायब्ररी कमिटीच्या 4 वांगड्यां खातीर 5 अर्ज आयिल्ले.
5 जाणांनी चर्चा करून दामोदर वरकान अर्ज फाटी घेतले उपरांत ही समिती बिनविरोध आयली. स्टँडिंग कमिटीचो चेअरमॅन चेअरपर्सन आणि व्हायस चेअरपर्सन इज अ मेंबर आणि 6 मेंबर असतात. तर 6 मेंबर आज सगळे युनियनमसली इलेक्ट झाले. 7 फॉर्मां येयल्लीं 7 केंद्र तातूंत एक फॉर्म तावारीस विक्टोरिना म्हणजे जे इनवॅलिड जालें कारण ताजो प्रपोजल जो आशिल्लो प्रभू शिरोडकर घनश्याम श्रीधर हाणें नांव रॉंग बरयल्ले कारणान प्रपोजलाचें नांव तें म्हाका इनवॅलिड करचें पडलें कारण ऑफिशियल गॅझेट जो आसा DMAचो ताजेर प्रभू शिरोडकर घनश्याम श्रीधर आसा ताणें नांव बरयलें प्रभू शिरोडकर घनश्याम शिरोडकर बरयलें. सो तें फॉर्म बाकीची सगळीं फॉर्म वॅलिड जालीं. आनीक स्टँडिंग कमिटीचे मेंबर जावन आसात आजगांवकर अनिता राजेंद्र, लोटलीकर श्वेता सुजय, पेडणेकर लता बाबुराव, गोम्स मिलाग्रिना, जोन्स फ्रांसीस आग्नेलो आणि फालेरो निमिशा. ताजे नंतर सब्जेक्ट कमिटी म्हणजे मार्केट कमिटी म्हटले वता, मार्केट आणि गार्डन लायब्ररी कमिटी अशें म्हटले वता. तातूंत 5 नॉमिनेशनां येयल्लीं आनी तातूंत मेंबर जाय पडटा 4. सो 15 मिनटांचो ताका ग्रेस टायम दिलो कोण विथड्रॉ करपाक. तातूंत भितर आमचो बाबू दामोदर वारक दामोदर विठ्ठल हाणें 13व्या मिनटाक आपले फॉर्म विथड्रॉ केलें आनी ती तशी कमिटी युनियमसन कमिटी डिक्लेअर जाली. तातूंत भितर त्या कमिटीचेर आयले व्हायस चेअरपर्सन चेअरमॅन ऑफ दॅट कमिटी आनी नायक राजू, मागीर आमोणकर महेश शंकर, पराडकर पार्वती शंकर आणि क्रास्टो जो इंटू ब्रॅकेट जॉनी निकलांव हे 4 मेंबर त्या कमिटीचेर नॉमिनेट झाले. आर्चरी रामायण महाभारतांत आत्मरक्षणाक वापरताले. गोंयचे भुंयेची उत्पत्ती परशुरामाच्या बाणान जाल्या. आर्चरीन एकाग्रता वाडटा म्हणून मुख्यमंत्री उलयला. पणजे कांपाल ग्राउंडार 42वी राष्ट्रीय ज्युनियर आर्चरी सर्त सुरू. उक्तावणाक मुख्यमंत्री उलयतालो. आर्चरींत भारत कितलेशेच देशांनी फुडें. गोंय सरकारय खंय आर्चरी वयर काडूंक आदार करतलो. आर्चरी एसोसिएशन ऑफ द गोवा उन्होंने खास करके टूर्नामेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है. मुझे लगता है कि आप लोग तालियों से उनका स्वागत करें पहले, क्योंकि इस तरह का 42nd नेशनल लेवल का टूर्नामेंट जो खुद के बल पे यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना ये छोटी बात नहीं है. यानी गवर्नमेंट की तरफ से तो ज़्यादा हमने कुछ मदद नहीं किया है, लेकिन इसके बाद जो टूर्नामेंट नेशनल लेवल पे यहाँ पे होगा डेफिनेटली विल कंसिडर फॉर द सरकार की तरफ से मदद करने के लिए. पहले एक गेम यानी एंशियन के वक्त रामायण महाभारत से यानी सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ किया गया है और तभी से लेके अपने देश में मुझे बाद में तो गेम में कन्वर्ट हो गया. अभी बात करते वक्त हमारे जो एंकर बता रहे थे कि गोवा की उत्पत्ति जो परशुराम के बाण से हो गई है, द सेम हिस्ट्री तो गोवा के लिए भी वैसे ही हिस्ट्री है. इस गेम से भी आपका जो कंसंट्रेशन है वो हमेशा के लिए यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन पर्टिकुलर पॉइंट एंड देन यू आर शूटिंग, सो डैट डेफिनेटली आपका जो कंसंट्रेशन है वो आपके आगे आने वाले जिंदगी में आपको ये कंसंट्रेशन हमेशा के लिए काम आता रहेगा. कला अकादमीचें चडशें काम जालां, मात इफ्फी वेळार मुख्य सभाघर वापरूंक मेळचें ना म्हूण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन स्पश्ट केलां. कला अकादमीचे नूतनीकरणाच्या कामाचो मिडिया घेवन रोखडोच नियाळ घेता म्हूण गोविंद उलयला. इफ्फीक तरी मेन मुख्य ऑडिटोरियम मेळपाच ना, दॅट इज दॅट. हे हांवें तुमकां पयलूच सांगिल्लें आशिल्लें, आयजूय परत हांव तुमकां तेंच सांगता. शिफ्टिंग वी हॅव ऑलरेडी गिवन अ मेसेज टू द ESG आनी लॉंग बॅक आयजूच न्ही, आमी फाटले 6 म्हयने पयलीं तांकां सांगिल्लें आशिल्लें की आमकां तें पॉसिबल जावपाना, यू डोंट रिलाय अपॉन द कला अकाडमी. हांवें सातत्यान उलयलेलो आसा की कला अकाडमी ही आमी रिस्टोरेशन करतात आनी रिट्रोफिटींग करतात. ताका नवें काम करप हें खूब सोंपें आसता आनी ताका आमी डेट दिवपाक शकता. परंतु ज्या वेळाचेर ओल्ड काम आसता तेन्ना कितें तरेचे प्रॉब्लेम्स आनी इश्यूज अरायज जातात हें सांगून ठरोवन येना. आमी फाटल्यान लागले, फाल्यां सकाळीं जो कन्सल्टंट जो आसा किंवा कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा
तुमी आमच्या फाटल्यान लागले म्हणून हे थोडेशे फॉल्ट आमकां हे म्हणपाक आमकां येवपाक जायना, कारण हे एक फायन ट्युनिंगाचें काम आसा. इट इज अ अलायनमेंटाचें काम आसा. जशें गाडयांचें अलायनमेंट आमी करता जाल्यार गाडी खंय तरी वांकडी, तशेंच सावंड इंजिनियरींग आसा. ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी आमकां मतीन घेवन ताजेर आमकां काम करपाक जाय. कला आणि संस्कृती खात्याचो 14वो DD कोसंबी महोत्सव 10 ते 14 नोव्हेंबर मजगती मडगांवां रवींद्र भवनात जातलो. महोत्सवाक गोंयचो नामनेचो लेखक दामोदर मावजो, प्राध्यापक माधवी मेनन, डॉक्टर देवदत्त पटनायक, डॉक्टर सूरज येंगडे आणि प्रोफेसर प्रणय लाल हांची व्याख्यानां जातली. गोंयचे नामवंत आणि ज्ञानपीठ एवॉर्डी श्रीमान दामोदर मावजो हेजें 10 तारखेक व्याख्यानांच्यान सुरू जातली. जो आपले भौशीक गोंयची कथा, भोवभाशीक गोंयची कथा म्हणजे 61 द स्टोरी ऑफ द मल्टीलिंग्वल गोवा हेजे संदर्भान व्याख्यान दितले. दुसरो दीस म्हळ्यार 11 तारखेक प्रोफेसर माधवी मेनन द लॉ ऑफ डिझायर ह्या विशयाचेर व्याख्यान दितले. आणि ताका मॉडरेटर म्हणून उपस्थित आसतले बाय आमचे प्रशांती तळपणकर. तिसरो दीस म्हळ्यारूच 12 नोव्हेंबर 2022 ह्या दिसा डॉक्टर देवदत्त पटनायक हेंचो मुख्य जो सब्जॅक्ट जो आसा गॉड्स ऑफ गोवा, गोंयांतले देव, ह्या विशयाचेर ते व्याख्यान सादर करतले. त्या दिसा मॉडरेटर म्हणून अमृता पाटील ह्यो तांकां संयोजक म्हणून आसतल्यो. त्याच प्रमाणे चवथे दिसा डॉक्टर सूरज येंगडे हे कास्ट मॅटर्स, डिफेक्ट्स अँड क्रॅक्स इन इंडियन आयडियोलॉजी ह्या विशयाचेर आपलें उलोवप करतले. म्हळ्यारूच भारतीय विचारधारेंतले दोश आनी भेगो ह्या सब्जॅक्टाचेर आपले व्याख्यान सादर करतले. आणि शेवटच्या दिवशी 14 नोव्हेंबर 2022 प्रोफेसर प्रणय लाल हे वॉट डीप नॅचरल हिस्ट्री कॅन टेल अस अबाउट अवर फ्युचर ह्या सब्जॅक्टाचेर उलयतले. आणि त्या संदर्भान तांकां मॉडरेटर म्हणून जी जबाबदारी आमी दिल्ली आसा ते म्हळ्यारूच आदित्य काकोडकर ह्या व्याख्यानमालेचे 5 अशे प्रख्यात अशे उलोवपी म्हणजे स्पिकर, आमी कीनोट स्पिकर आज आमी फायनलायज केल्ले आसात. व्हडली दिवाळी आयली. कार्तिक द्वादशीक घरांनी तुळशीच्या लग्नाची तयारी. व्हंकल तुळस, जिणो न्हवरो न्हेसून तयार. बाजार चिचो, आवाळे, जिन्याचे ताळे, चिरमुन्यांनी गजमजलो. दारांनी तुळशी वृंदावनां रंगप, सजवप चल्लां. जोडवी पेटोवपाची तयारी. तुळशीच्या लग्नाक फोव, उशिकांडो, आवाळो, चिचो, चिरमुल्यांचो हरजागोर, लग्नाचो सिजन तेंकलो. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, GOTP ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.